गोय विद्यापीठाक राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता मंडळ म्हारूच नॅक कडल्यान A+ ग्रेड मेळ्ळ्या। गोय विद्यापीठाक पयल्याच फावट A+ ग्रेड मेळिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। ही ग्रेड विद्यापीठाच्या शैक्षणिक मळार संशोधन आणि हेर कार्यावळींनी महत्वाची उदरगत दाखयता। A+ ग्रेड मेळिल्ल्यान मुख्यमंत्री सावंतान गोय विद्यापीठाक परबी भेटयली। उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकोवपी काय शिक्षकांक नीट JEE सारकिल्या परीक्षेविशीं कांयच खबर नाही। सामकी हुस्को करपा सारकी गजाल आसा अशा परिस्थितीत शिक्षक विद्यार्थ्यांक आनी कितें शिकयतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान प्रश्न उपरासलो। SCERTच्या करियर गायडन्स कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। बंदर कप्तान खात्यात चलिल्ल्या भ्रष्टाचार थांबोवचो अशें म्हणीत न्हय येरादारी कर्मचारी आनी आयटकान पणजे बंदर कप्तान खात्याच्या भायर मोर्चा हाडलो। ओव्हरटायम केल्ल्या कर्मचाऱ्यांची थकबाकी दिवची तशेंच रोरो फेरी सेवेच्या खासगीकरण थांबोवचें। आमच्यो मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार सगळ्यो फेरी मार्ग बंद दवरपाची शिटकावणी आंदोलकांनी दिली। फार्मागुडी कटमगाळ दादा देवस्थानाकडेन वतना रस्त्याची अवतिकाय जाल्या। पुराय रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान यो वच करप्यांक त्रास सोंसचे पडटा। ताका लागून NIT लागसार आशिल्ली गेट श्रावण म्हयन्यांत उक्ती करपाक अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाक पत्र बरयतले अशें बेतोडेच्या सरपंच रामचंद्र नायकान सांगलें। मडगांव पालिकेच्या बसकेत हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्पाक मान्यताय मेळ्ळ्या। तशेंच पालिकेच्यो ज्यो गाडयो आसात तांकां पालिकेच्या इमारती सारको रंग करतले। कोयर वेवस्थापना खातीर सोनसोड्यार 15 TPL प्लांट उबारपाक मान्यताय मेळ्ळ्या। पोलने बस स्टँडाचें नूतनीकरण करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले। शुक्रारा मडगांव नगरपालिकेची सर्वसाधारण बसका जाली। ह्या बसकेत महत्वाचे थाराव पास जाले।
अंतर्गत उत्कामार खात्याचे संचालक विक्रमसिंग राजे भोसलेक सेवेत बढती दिल्ल्यान आदले मंत्री मिकी पाशेकोन खर आक्षेप घेतला। सरकारी परवानगी नसताना फेरीबोटीचे इंजिन खासगी पक्षाक विकला असो दावो मिकी पाशेको हांणी केला। या प्रकरणात दक्षता खात्याकडेन कागाळ करून अंतर्गत उदकामार्ग खात्याचो संचालक विक्रमसिंग राजे भोसलेच्या पेन्शनांतल्यान आर्थिक लुकसाण भरपाई वसूल करची अशी मागणी पाशेको हांणी ह्या वेळार केली। एकशे 8 एम्ब्युलन्स सेवेत आनीक एक 2 एम्ब्युलन्सांचो आस्पाव जाला। हाका लागून आपत्कालीन परिस्थितीत मजत जातली। कलकॉन एशिया प्रायव्हेट लिमिटेडान ह्या कंपनी ह्यो 2 एम्ब्युलन्सी CSR उपक्रमा खाला दान केल्यात अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। मडगांव पालिकेत जे बीजेपी पॅनल आसा ते भाजपाच्या डबल इंजिनाचे तिसरे इंजिन। हे तिसरे इंजिन लोकांक लुटपाक सामके तयार आसा अशें काँग्रेसीचो फुडारी सावियो कुतिनोचें म्हणणें। हे तिसरे इंजिन चड शुल्क आकारून लोकांक लुटपाक सोदतात, तांकां कसलेच कायदे लागना अशी टिका तांणी केल्या। गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आणि ब्रिटीश एडव्हेंचरांच्या जोड पालवान सत्तरीतल्या उस्ते गावात म्हादय न्हंयच्या पात्रात व्हाईट वॉटर रिव्हर राफ्टिंगेक सुरवात जाल्या। रिव्हर राफ्टिंग करपाक मोठ्या प्रमाणात गोंयांतले तशेंच गोंया भायले पर्यटक येतात। ताचो नगरगांव पंचायतीत आर्थीक फायदो जाता म्हणून नगरगांव पंचायतीची सरपंच उर्मिला गांवस हाणें सांगलें। तशेंच रिव्हर राफ्टिंग करपाक येता त्या पर्यटकांनी वाठारांत हौशी करची न्हय अशें आवाहनूय तिणें केलें। अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो धाडी सुरूच। नागवा आडफड्या नितळसाण आनी वैद्य परवानो नाशिल्ल्या युनिटाचेर FDAन धाड घाली। ह्या वेळार 300 किलो नितळसाण आनी वैद्य परवानो नाशिल्लें चिकन जप्त करून व्हाळांत विलो लायलो। कळंगुटे विकपाक दवरिल्ल्या मिठाईंक चड रंग वापरिल्ल्यान आनी चुकीचें लेबलिंग केल्ल्यान 50,000ची मिठायूय जप्त केली।
मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंय विद्यापीठातल्या प्रश्नपत्रिका चोरी प्रकरणात दोशी आशिल्लो दुबावीत प्रणव नायकान दुसरे फावट आत्महत्येचो यत्न केलो. बिरेस्तारा सांजेच्या वेळार सादोळशा 1.5 कितार पुला वयल्यान न्हंयत उडी मारली. ते वेळार तैनात आशिल्ल्या पुलिसांनी ताचो जीव वाटायलो. राज्यात वाडटे अपघात आणि येरादारी कोणेचे समस्येक लागून नव्या रेंट कॅब गाडयांक परवाने दिवचे न्हय असो निर्णय सरकारान घेतला. रेंट कॅब चलोवपी पर्यटकांक लागून अपघातांनी वाड जाल्या. अपघातांत जायत्या जाणांचो जीव गेला. रेंट कॅब खातीर नव्या अर्जांक परवाने दिवचे न्हय असो आदेश सरकारान राज्य येरादारी प्राधिकरणाक दिला. कुंकळे इंडोर स्टेडियमाची सध्या ओतिकाय जाल्या. संबंधित प्रशासनान आणि कुंकळे पालिकेन ताची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान बाबत स्थिती जाल्या. तेन्ना आमदारान हातून लक्ष घालून इंडोर स्टेडियम दुरुस्त करचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या.
काशीमठ बांदोडे मैदाना कुशीक आशिल्ल्या सर्व्हिस रस्त्यार झाडांसयत दरड कोसळ्ळी. वेळ बरो म्हणून कसलीच जिवीतहानी जावंक ना, तशेंच हाचो येरादारीचेर लेगीत परिणाम जालो ना. राष्ट्रीय महामार्ग विभागान रोखडेच माती आनी झाडां काडपाचें काम सुरू केलें. मातयेत दरड कोसळ्ळेक लागून वाठारांत भयभीत वातावरण पातळ्ळां. खंयच्यानी येता वता लोकांक आपलो जीव मुठीत धरून वचचें पडटा. हांगा आनीकूय दरड कोसळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ह्या मार्गान प्रवास करतना नागरिकांनी जतनाय घेवन प्रवास करचो अशें आवाहन प्रशासनान केलां. उत्तर भारतात पावसाची दुमशेणां सुरूच. महोबा उत्तर प्रदेशांत पडपी गोग्यांनी पावसाक लागून पोरणे घर कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेंत 2 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ह्या घडणुके उपरांत रोखडेच थळाव्यांनी बचाव कार्याक सुरवात केली. तेन्ना फातरापणांत 4 जाण जखमी अवस्थेत सांपडिल्ले. तांकां रोखडेच हॉस्पिटलांत दाखल केले तेन्ना 2 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें. हेर दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. उत्तर प्रदेशा फाटल्यान झारखंडाकूय पावसाच्या सावाराक लागून एका स्कुलाचे छप्पर कोसळिल्ल्यान एकल्याक मरण आयलें. मजगतीं ह्या घडणुकेंत स्कुलांत दिल्ल्या 3 जाणांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले. घडणुके उपरांत रोखडेच प्रशासनान दखल घेतिल्ल्यान हेरांचो जीव वाटावलो. फाटल्या कांय दीस गोंयांत एका सारको पडपी पावसाची नोंद जायत आसा. गोंयांतल्या 14तल्या 6 केंद्रांनी पावस 60 इंचां वयर जाला. तातूंत दारबांदोडे, फोंडे, सांगे, वाळपय, सांखळी आनी केपें ह्या केंद्रांचो आस्पाव आसा. गोंयांत 1 जून ते 17 जुलय मेरेन सरासरी 58 इंचां पावसाची नोंद जाल्या. अंदू पावसाचें प्रमाण 1.9% उणें आसा. हे मजगतीं दारबांदोड्यांत सगळ्यांत चड 85.95 इंच पावसाची नोंद जाल्या. हवामान खात्यान गोंयांत 18 ते 21 जुलय मेरेन मध्य स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तावन येल्लो अलर्ट जारी केला. 18 जुलयाक वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पावसाच्या दुमशेणांत अजमेर राजस्थानांत हॉस्पिटलांत लेगीत उदकाची बुट्टी आयली. फांतोडेर 4 वरां सावन सेगीत पावस पडत आशिल्ल्यान हॉस्पिटलांतल्या एमर्जन्सी वॉर्डांत उदक तुंबलां. अशी परिस्थिती आसून लेगीत लोक ह्या हॉस्पिटलांत उपचार घेवपाक येतात. पूण सध्या दोतोरांचे बरेच हाल जाल्ले आसात. मजगतीं पुराय अजमेर शारांत पावसाक लागून लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. रस्त्यांचेर उदक तुंबिल्ल्यान येरादारीक आडखळी निर्माण जाता. तशेंच थळाव्यांच्या घरांनी लेगीत उदक घुसलां. पावस सेगीत पडत आशिल्ल्यान कसलीच उपाय येवजण करपाक मेळनाशिल्ल्याचें लोकांचें म्हणणें. हवामान खात्यान सध्या रेड अलर्ट जारी केल्लो आसा.
अजमेरा फाटल्यान आतां सिकेर राजस्थानातूय पावसाक लागून पूर स्थिती निर्माण जाल्या. येरादारी बंद पडल्या तशेंच रस्त्यांचेर उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान बाजार बंद दवरला. वाहनांक उदकांतल्यान वाट काडीत वचचें पडटा इतली बिकट स्थिती उप्राशिल्ली आसा. उत्तर भारता उपरांत आता मध्य भारतात लेगीत पावसाक लागून लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसा. मध्य प्रदेशात रस्त्यांनी न्हंयांचे रूप घेतिल्ले आसा. सगळ्यांच्या घरांनी उदक घुशिल्ल्यान लोकांनी स्थलांतरीत करपाक पसंती दिल्ली आसा. संबंधीत प्रशासनान कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्याची थळाव्यांची कागाळ आसा. मजगती छतपुरांत दोगांक मरण आयिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. लोकांचे सामान लेगीत ह्या उदकांत व्हांवन गेल्ल्यान सगळे वटेन निरशेवणी फाकल्या. लोकांच्या जेवणा खाणाचे लेगीत बरेच हाल जाल्ले आसात. चारूय वटेन उदक आयिल्ल्यान ह्या पूर स्थितीत खंय वचपाकूय भंय दिशिल्ल्याचे थळावे सांगतात. मजगती हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केल्लो आसा. उत्तर भारतात भोंग्यांनी पडपी पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्ली आसली तरी लेगीत अलीगडच्या शेतकाऱ्यांक मात ह्या पावसाचो बरोच लाव जाल्लो आसा. अलीगडच्या भात शेती करपी शेतकाऱ्यांक सध्या मजत जाता. देखून ह्या वर्साक पीक बरें मेळपाची शक्यताय शेतकारांनी उक्तायल्या. नाजाल्यार शेती करतना सदांच उदकाची समस्या उप्रासतली अशें शेतकारांचें म्हणणें. पहलगाम हल्ल्या उपरांत भारतात जे पाकिस्तानी तशेंच बांगलादेशी नागरीक रावताले तांकां बेगोबेग परते धाडून दिल्ले आसा. मात अजून लेगीत बेकायदेशीर रितीन बांगलादेशी नागरीक देशांत रावतात अशें उक्ताडार आयला. भोपाळ पुलिसांनी एकल्याक ताब्यात घेवन कारवाय करपाक सुरवात केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो नागरीक हाचे आदीं महाराष्ट्रांत रावतालो अशें कळटा. दिल्लीत लेगीत पुलिसांनी अशा पद्दतीन कारवायो करून बेकायदेशीर रितीन रावपी बांगलादेशींक फाटल्या म्हयन्यांत परतून तांच्या देशांत धाडिल्ले. बेकायदेशीर रावपी अशा नागरिकांचेर कारवाय जातलीच. आपली खरी वळख लिपोवन योग्य परवानो नासतना दुसऱ्या देशांत रावपाक मनाय आसा. दिल्लीच्या 2 स्कुलांक शुक्रारा सकाळी अकस्मात फटीच्या बॉम्ब थ्रेटाची धमकी ईमेला वरवीं आयिल्ल्यान खोदळ पडला. ह्या बॉम्ब धमकीचो ईमेल मेळटाच पुलिशेक कैद करून बॉम्ब स्क्वॉड पथक स्कुलांनी दाखल जावन तपासणेक सुरवात केली. मात दिल्लीतल्या ह्या 2 स्कुलांनी खंयच बॉम्ब नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. मजगती अशा पद्दतीच्यो फटीच्यो बॉम्बा संदर्भातल्यो धमकी दिवपाचो सोद घेवप सुरू आशिल्ल्याचें कळटा.
एका संशोधनांतल्यान आतां सोरो पिवप्यां खातीर एक वायट बातमी. सोरो पिवप्यांकूय आतां कॅन्सर सारक्या भयानक दुयेंसांक तोंड दिवपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. जो सोऱ्याचें सेवन करतात जावं मागीर ती बियर आसूं वा हेर सोऱ्याचे पेय पियेतात तांच्यात कॅन्सराचो धोको वाडूं येता अशें दिसून आयलां. तेन्ना कसलीय बरी वायट संवयो मनीस आपले जिणेंत लावन घेता आसतना ताचो आपल्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना म्हूण हाची खबरदारी घेवप सक्तीची. मोडसाण सारकिल्लें दुयेंस संवसारभर नेटांत वाडत आसा. तशेंच मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाच्या प्रमाणांतूय वाड जाल्या. खासा करून तरणाट्यां मदीं हें प्रमाण चड वाडिल्ल्याचें एका अभ्यासात दिसून आयलां. अमेरिकेंतल्या हालींच्या संशोधनांतल्यान अमेरिकेंत फाटल्या 20 वर्सांत मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाचें प्रमाण 3 पटीन वाडलां अशें दिसून आयलां. भारतातूय हे संकश्ट दिसता. जंय जिणे पद्दतींत बदल, शारीकरण आहाराची चुकीची संवय ह्या दुयेंसांचे मुखेल घटक अभ्यासांतल्यान दिसून आयल्यात. मध्यम पिरायेच्या दादल्यांक बायलां परस मोडसाण आनी काळजाच्या दुयेंसाक लागून मरण येवपाचें प्रमाण खूब चड आसता. अमेरिकेंत 1999 वर्सा दर 1 लाख लोकांक फाटल्यान 2.1 मरणांच्या आंकड्यावेल्यान 2020 वर्सा 7.2 म्हळ्यार 243% वाड जाल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात.